सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा सदा काळजात वाजता. ओगाच्या स्पिरिता सोम्या आमका एक घोटायता, दैवी तुझ्या बळा सोम्याची बी तुला भयता. दरबाराच्या सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा सदा काळजात वाजता. मोगल भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. क्रिस्तियानीच्या काळाचो पयलो आयतार आज आमी संभ्रमता. अशें लितुर्जीक वर्साची सुरवात आयच्या दिसा आमी करता. हे संदर्भार एकामेकाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेश करून हे संदर्भार मागया. हे संदर्भार पुर्गोंद्रेंतल्या सरसंदाच्या आत्म्या आमी दिता ट्रिजा रोच्चू नित्या तरवडो. ताचेर इरें बसोत मागता आसतना जल्मादी साकर गांवांत विस्पटयता शीतल इवा रोड्रिगेस वेलंकनी वडो. ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस आमी मागया. तशेंच अर्गांवांत विस्पटयता निशा मोबिन अल्मेडा मुंबई. तशेंच देवादीन क्वॉर्टर्स फॅमिलीच्या आत्म्या आमी दिता निशार क्वॉर्टर्स मुंबई. तशेंच देवादीन डिमेल्लो फॅमिलीच्या आत्म्या आमी दिता निशार क्वॉर्टर्स मुंबई. तांचेर ते बसोत विशेष करून संदर्भार मागया. आमी समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू, आज जावन आमी देवस्तुतेचे नवे वर्स क्रिस्त येण्याच्या काळा मारिपात सुरवात करता. आयची देवस्तुती क्रिस्ताच्या येण्याक आमी जगती तयाराय करूंक उलो दिता. क्रिस्त येण्याचो काळ देवाच्या पुता जेजूच्या येण्याक तयाराय करचो आनी आमचे जिणयेन केल्लें बरेपण नियाळ ताका अर्गां दिवचो काळ. तर दिसपडटें देवाचें उतार वाचून नियाळ देवाक मानवाली क्रिस्ती जिणी जियेवंक ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी कृपा मागया. क्रिस्तियानाचो काळ देवाच्या कृपेचो काळ समृद्धेचो काळ. देखून ह्या म्हयन्यांत जायतीं कार्यां आसा, जायतीं सवणां आसा, जायतो संभ्रम आसा, उजवाड आसा ह्या म्हयन्यांत. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जेवंक आसा, काळोखाची न्ही. रातच्या कामांक पुरा पाट करना उजवाडाची भुरगीं जावंक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. हे घडी बोर आमी दोळे धांपया. आमी गेल्या पदकाची दूख धरया. आमी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केल्लो आसा. अंतरांत शिवंक प्रयत्न केल्ले आसा. काळोखाची कामां ती देंवसाराची कामां. अनित अन्यायी मोसोर राग द्वेश बेबदेपण पोटसाळ पानोत्सव असली संगती असल्या काळोखांत अंतरांत घडतात. हे संदर्भार आमचें पातक वळखून घेवया. जर उजवाडाच्या कामाक पाट करून काळोखाच्या कामाक कुशीन आमकां समकल्ल्या सावन तर सोमेलाचें बक्षाणें मागया.
सुमया जेजू तुजें उतर आमकां उजवाडांत जिवंक उजवाडाची कामां करूंक आपणे दिता, पूण आमी अंतकरांत जिवचे प्रयत्न केल्ले आसा अशें उजवाड तिरस्कार केल्लो आसा. पश्चातापन भोगसणें मगोवन म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. तूं म्हणटाय सोम्या, तुमकां सगळ्यांकी उजवाडान भरच्याक उजवाड संवसार आयलो, पण लोकांनी उजवाडा प्रास काळो कसो मोग केलो, म्हणजे सैतान मोग केलो. मुगडे सोम्या जायते पटी आमी वायट वंदोण्या बली जाल्या, रागमोसो दुयेस दवरून जेयल्या, हेरांचें नांव पाड करून जेयल्या. ह्या मुखांत तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चातापोवन भोगसणें मागता हांव, दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू, तूं काकूळट दिसो सगोर समृद्ध दिसो दातार. ह्या म्हयन्यांत आमच्या पातकी जिविता पाठ करून बरें जिवीत जिवन तुज्या संतोशान वांटेली सांगूक तूं आपणे दिताय. तर सोम्या, आमी गेल्ल्या सर पदकाची दूख धरता हांव. मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जिवन आत्म्याची खुशी सांडल्या खातीर पश्चातापोवन भोगसणें मगोवन म्हणटा हांव, दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. तकली भगवान देवाची काकूळट जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. गडी बोरदोळे दांपे आमचे आमचे घर सांगाती ते सांगा खातीर आमी मागी. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमुगाळ बापा, तुवें बसयलेल्या सुडवंदराक बऱ्या करण्याचो दिवटो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागीन दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या रासांत सासनाचें सूख बगूंक आमकां फोव कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजैया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदा आनी जेरुजलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इजैयान देखिल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडतलें, सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वळोन येतलीं. जायत्यो पजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनांतावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुजलेमांतावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रांमदे तो न्याय करतलो आनी जायत्या पजांक नीत करून दितलो. तीं आपल्यो तालवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या ये, सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. देवाचें उतर.
देवाचे व्हड उपकार. सर्वेच पोराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. सर्वेच पोराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. आमी सर्वेच पोराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दरवटांचेर आसात आमची पावलां. तुजी दारां भितर उबी आसात आमचे पांय. सर्वेच पोराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. मजबूतनी अखंड बांदावळे उबान बांदला आमची जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वै सर्वेच पोराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेच पोराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. सर्वेच पोराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो. सांब पावलोन रोमाघरा बरयल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, कसले वेळघडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमंदोंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची कावाच्या नेसया. आमचें साल सामकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जणांक सहज जाल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बसकाळपण, झगडीं वा मोसोर आमकां नाका. सोम्यान जेजू क्रिस्तस तुमचें झुजाक आवाज कशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्यांक दादोशी करची चिंता ह्या फुडें सोडून सोडा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्पुरा आनी दयेन आमची सोडवून कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगी लागलो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवार रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न कर्ण दितालो. आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळून वससर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. ते शेतांत आसलेल्या दोगां दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्या सोडतले. दांत्यार दळून बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकल्या सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उगडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार
तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर सोडूंकू वा पडूंकू नागोवंकू तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पुतू येतलो. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भक्तिकानो, जेजू आयच्या सुवातेंत आमकां जागृत रावंक उलो दिता. जागृत रावंक आमी जागृतकायेचे मनीस जावंक जाय. हर एका संगतींत आमी जागृतकायेचे मनीस जावंक जाय. जागृतकाय जागृतकाय म्हळ्यार कितें? जागृतकाय म्हळ्यार कितें? जबाबदारी, जबाबदारेचें जिवीत. कळ्ळें गी? हर एकान ती आमी चलोन वेतनाय जागृतकायेन सरल्यार, पावलां काडल्यार मात्र आमचे पांय निसरनात. वय गी? वय की न्ही? हां, जागृतकायेन आमी खंयच्याय रुकार चडटा तेन्ना जागृतकायेन चडल्यार मात्र आमी निसरन पडना. जागृतकाय आमी खंयचेंय वाहन ड्रायव्ह करता, ड्रायव्हिंग करता, 2 व्हिलर जावं, 4 व्हिलर जावं, 6 व्हिलर जावं, जागृतकायेन मात्र ड्रायव्ह केल्यार आमचे पयन सलीस जाता, सुरक्षीत उरता. खंय थंय हांगा पळोवन, हेणे तेणे पळोवन बेजबाबदारीन बेजागृतकायेन आमची ड्रायव्हिंग केलें जाल्यार ताचो परिणाम आमी बरें जाणाव. न्ही? घराय कुजनांत काम करतना जागृतकायेन काम केल्यार मात्र आमचें रांदप बरें जाता. फोनार उलोवन खंय कोणाडेगी उलोवन न्ही आमी सामान घालतना मीठ घालचे बदला साकर घालता जाल्यार आमचें रांदप बरें जायना. न्ही? मसलेचे कडयेक जिरें सड घालचे बदला सासांव सड घाल्यान जाल्यार हय की आळ्यान कोडू जाता. तशेंच जागृतकायेन रांदूंक आसा. जागृतकायेन रांदूंक आसा. आमी उलयतानाय जागृतकायेन उलयच जाय. देवाचें उतर म्हणटा, तूं कितेंय उलयतना वा आ या ना चड चड उलोवंक वचनाका, कित्याक तुज्या उलोवण्यांत थोड्यो फावटी तूं शिरकोन पडता. देखून हो जागृतकाय सांबाळ. थोड्यो फावटी घरांत इल्लेशें परंपरा जाता, टाराटारा जाता, उतराक उतर आयलें जाल्यार ते उतरां चड जातात, झगड्यां जावंक कारण जाता. देखून जागृतकायेन चिंतून तुवें जाप दिली जाल्यार थंयसर समाधान येवचें साध्य आसा. देखून आमी हर एकल्यांनी जागृत रावंक जाय म्हणलें आसत देवाचें उतर आमकां दिता हर एका संगतींत. आनी ह्या संवसारांत जियेतना आमी संवसाराची संगतीक मात्र लब्ध नासतना सर्गीच्या संगतीच्योय थोड्यो लक्षणां जाणा जावन जागृतकायेन मेटां काडूंक उलो दिता. जागृतकायेन देखून ही जागृतकाय म्हळ्यार एक जबाबदारी. ही जबाबदारी पळताना आमी इल्लीशी बुद्वंतकाय वापरूंक आसा. बुद्वंतकाय वापरूंक आसा. देखून जेजून 10 देडयांची ओपार दिल्ली. 10 देडयांची 10 देडयांच्या ओपारेंत 5 बुद्वंत 5 बूद नातल्यो, म्हणजे जागृतकाय नातल्यो, म्हणजे गोस्पारी. कळ्ळें? जागृतकाय नातलेले गोस्पारी. कशें केल्यार जाता? एंचला आपुंडू, एंचला आपुंडू, चलता हे टायप कशें केल्यार जाता. तसले जागृतकाय नातलेले मनीस 5 जण जागृतकाय आसलेले बुद्वंत मनीस 5 जण जबाबदारेचे मनीस. पळय 5 जाणां जबाबदारेचे दिड्यो 5 जाणां. कित्याक म्हळ्यार तांणी दिवे सोदले, ते नितळ केले, ताका वात घाली, तातूंत तेल भरलें, तातूंत तेल पावना म्हणून कळ्ळें तस कुळसुल्यांत तेल एक्स्ट्रा काण गेलें. आनी एकली जबाबदारी नातली न्ही, गोस्पारी बुद्दू नातली. कितें करतात? वरत येवचो आसा, सांजेर वचोंक आसा, पळया म्हणून कितें करचें? लास्ट घडये निमाणे घडये दडबडचें, निमाणे घडये मागीर मेळिल्लें काडून गेलीं. तातूंत वाती ना, तातूंत तेली ना, कांय ना. न्ही? थोड्यांक परगांवां वचोंक या भोंवंक पिकनिकाक आनी खंय वचोंक आसल्यार पयलें सांगचें बॅगांनी रेडी करून दवर म्हणून. न्ही? पयलें सांगचें बॅगां रेडी करून वेळा न्ही, दिसात न्ही म्हणचें. मागीर वचोंक दुसरे दिसात आदले दिसा राती मुसांचें पॅक जायना.
पॅक जायन वस्तू आनी बॅगांनी मागीर बॅग सोदचें बॅग ओडटना एका झीप पोतना कळ्ळें बॅगा झीप पोत लागना आनी एक पळयतना तें सगळ्यान पिनलां अयो बॅग ना म्हणटा गुरबुजो मागीर ताकाय उलोवचें आकाय उलोवचें ताकाय जोर करचें आकाय जोर करचें उस्तूर सरतना सामान काडटा उस्तुरी मेळना मागीर मेळ्ळेलें बरलें व्हरचें आनी थंय गेल्या उपरांत सकडी हाडलां साबू हाडूंक ना पेस्ट हाडूंक ना तूं हलो नंत ना असली परिस्थिती पळया जबाबदारी नासलेले घोसपारी मनीस म्हळ्यार ते लास्ट मोमेंट राखचें परिक्षेक बरयताले तशेंच भुरगीं थोड्या फावटी परिक्षा बरोवंक आणकी मार्च आसा न्ही आतां डिसेंबर मात्र वेळ आसा मागीर शिकया पोस्टपोन केलें इतलें रास पडलें लास्ट वेळार न्हीद येवंकी नाका न्हीद नाका खावंकी ना खाय नाका बसली उलय मग एग्जामा दिसा येताना येदे व्हडले बिंडामोरी दोळे बिंडामोरी कळ्ळें की क्वेश्चन पेपर पळयतना तांकां एक सवाल 4 पटी दिसता कळ्ळें पुरो कलबुलू खालें बरयलें म्हणून गोतूना मागीर घरा रडटात पयलीं ते तयार केलें कितलें बरें न्ही गी बुदवंतकायी जाण एक बुदवंतकायी एक जबाबदारी ही पुरो भोव गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो घोसपारेची जिवी जायना थोड्यांनी गोळचें खावचें गोळचें कुरसूंचें आयचो दीस आज पुरो रे फाल्यां पळया देव पळयता कळ्ळें की हीं दोगां जाणां भुरगीं शिकतात तेगा जाणां भुरगीं शिकतात तांचें वळख बरेपणें जावंक आसा जबाबदारी आसा तांचे खातीर खायलें उरयचें कांय ना भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत डाडा शिकयचें मम्मी शिकयचें म्हळ्यार खंय आहा तुजे पयशे पुरो खाली लय एणे तेणें पुरा उगडोवन जालें मागीर खालें करचें तूं डिग्री कर गो खालें करचें तशें जाता थोडे पडी कांय इल्लेशें उरयलें जाल्यार कांय इल्लें जमयलें जाल्यार न्ही गी हांवें म्हणचें आसा कुंभाराच्या भुरग्यांक तुमी सोरो दिवचे पयशे ते उरोवन पळय ते उरोवन त्या भुरग्याच्या नांवार खंय म्युच्युअल फंडान घाला चडांत ते PUC घेतना कळ्ळें की ताची फीस बांदूंक ते पोवतात ताची फीस बांदूंक ती जबाबदारी तेंची ताप ते रुता करीत जाय खाद्या बदल दिलें पियेले तांचे पुरो गेलें वळोन तुजे पयशे गेले उडासाय कोणाक म्हणी तुज्या फंक्शनान कितलें पियेलो कितलो जेवलो कोणाक उडासाय कोणाक उडासना बेस्ट ताचे बदलाक ती जबाबदारी पाळली जाल्यार कितलें बरें आमी म्हणटा आमचे मान मर्याद जायचे आमकां माना खातीर सोरो दिवचो मर्यादे खातीर सोरो दिवचो सोरो दिल्यारय मान ना सोरो दिनात तरी मान ना मर्याद ना त्या दिसा मात्र कोण मागीर लेखता कोण लेखिना फाल्यां सकाळीं तूं कश्टार पडल्या वेळार तुजे कडेन चार कास नासल्या वेळार कोणा लागीं मागोवंक गेल्या वेळार तुका दिता ते तुका मानान लेखता तुवें त्या दीस म्हाका सोरो दिलो इधर 10,000 म्हूण दिता ते दिनात कोणी दिनात उडास सोरा देखून ती जबाबदारी देखून जेजू म्हणटा जबाबदाऱ्याचें जिवी जियेया जबाबदारी आनी जेजू मुंदासून म्हणटा संवसारान जियेता न्ही जबाबदाऱ्यान जियेया सर्गीचें राज एक आसा सर्गीचें राज एक आसा त्या राजांत आमी वसोंक आसा म्हणली जबाबदारी आसूं दी त्या जबाबदारेन बुदवंत काय मेटां काडा कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजोवचे प्रयत्न करा देखून जेजू दाखलो दिता नोयेच्या काळार कितें घडलें नोयेच्या काळार कितें घडलें सगळो लोक घोसपारी जिवीत घोसपारी कळ्ळें की अट्रासी फाल्यांचे चिंतूंक चिंतनात लोक आयचे चिंततालो खावन पिवन माझा मान जियेतालो फाल्यांचे चिंतूंक उतना नोयेच्या काळार कापियो गम्मत मारो तितलेंत नोयेच्या काळार लोकांक चिंतूना 40 दीस कंटिन्यूस पावस येतलो रावून आसतना सगळें बुडतले आपुणी मरतले कोणें चिंतूंक ना नोयेक देवान सांगिल्ल्यान तुवें तारोव कर पावस येतलो म्हणून सांगिल्ल्यान नोयेन तारोव केलें नातल्यान नोये तारू करतोय बिलकुल करतो ना कोणेंय करूं ना कोरोना येता म्हणून गोत्ता आहलें जाल्यार पयलेंत सगळे कॉन्क्रीट घालून बंद करून गुडा भितर बसते आहले कोण ना गोत्तू ना येता म्हणून पळया बुडतुकल आयलें सगळे बुडले सगळे मेले नोय सोडल्यार आनी देवान कितें फरमायल्लें ते एक जिन्साची सगळी मनजात सोडल्यार बिलकुल ना उरले पुरो मेले कित्याक म्हळ्यार तांणी तयारी करूं ना जागृत नासलेले मनीस फाल्यां कितें घडटलें आमकां नेणा पूण आमी जागृत रावूंक जाय
एक बापोय जावन एक आवय जावन फाल्यां हांव केदाळा जीव आसा केदाळा मरता गोत्तू ना पूण म्हज्या फाटल्यान ती भुरगीं आसा तांणी वाटेर पडो नजो देखून हांवें जागृतकान खायिल्लें उरोन खायिल्लें कर तांच्या खातीर आमी दवरिचें ती जबाबदारी ती बुदवंतकाय तो शाणो साकोर देखून जेजू म्हणटा पळया ह्या संवसारांत जियेतानाय सर्गींच्या राजाची एक जिवीत आसा म्हणली एक जबाबदारी तुमकां आसूं दी एक समजणी तुमकां आसूं दी त्या प्रमाणे जबाबदारेन तुमी मेटांक काडा कितें बरें कितें वायट कितें काळोखाची कामां कितें अंधकाराची कामां म्हणलें समजून घेया सर्गींच्या राजाक कोण पायतात ती कामां उजवाडाची कित्याक सर्गींच्या राजांत उजवाड मात आसो देखून सर्गींच्या राजाची कामां उजवाडाची कामां करी सताची नितीची मोगाची सेवेची सवस्तकायेची समृद्धेची ती कामां सगळीं उजवाडाची ती कामां करा मोग करा एकामेका बोगशया आधार दिया सांगात दिया बुजवण दिया रडतल्यां बुजया आसतल्या सांगा आसा नासतल्या सांगा नासा रडतल्या सांगात रडा साकात दिया भुकेल्ल्यांक खाण दिया थानेल्ल्यांक पिवण दिया कोणाक कुमोक मागूंक येता तांकां कुमोक दिया आदार करा एकामेकाच्या मोगान दी उजवाडाची कामां बुदवंत मनशाची कामां जाणट्या मनशाची कामां जबाबदारी आसलेल्या मनशाची कामां सर्गींच्या राजा वसोंक देखून जेजू म्हणटा तुमी सगळीं उजवाडाची मनशां उजवाडाची काळोखाची न्ही देखून जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळून दी तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजोळून दी मनशा मुखार जितो म्हणटा पळया तुमचो उजवाड कसलो उजवाडाची कामां मनशा मुखार परजोळून दी सेवेची मोगाची नितीची सताची कामां मनशा मुखार परजोळून दी मदर तेरेसान कशें तिची कामां मनशा मुखार परजळीत केल्लीं तशें पळोवन आनी लोक तुमची कामां पळोवन तुमची ती कामां पळोवन हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें उक्तो आसलो पांगरूंक दिलें तुमची मोगाची कामां पळोवन उजवाडाची कामां पळोवन सर्गींच्या बापाक लोक सगळो अर्गां दिवन दित दिन वासून दित देखून आमी उजवाडाची भुरगीं आमचो उजवाड पुढो जेजू म्हणटा तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजयले तुमी नाचली नात तुमी रुदान करूंक आमी गायले तुमी गायली नात उजवाड संवसारा आयलो काळोख धांवडोवंक उजवाडा संवसार आयलो तुमी उजवाडा प्रास कोणाचो चड मोग केलो काळोख असो मोग केलो तुमी काळोखाची कामां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अनितीची कामां पुरा काळोखान जावची अन्यायाची कामां काळोखान जावची चोरी खुनो दुंबी गलाटो पुरा काळोखान जावचो देखून जेजू म्हणटा जेजूक देखून आयचें दुसरें वाचप म्हणटा बोवापूर बायने पठार्दपण बेबदेपण माट मंत्रांत आसली कामाचार माट मंत्रां कामाचार हे सगळे रातीचे घडी जावचे काळोखांत जावचे बास्कळपण झगडी मोसोर निंदा हे सगळी वायट संगती काळोखाच्यो संगती कित्याक ह्यो सगळ्यो देंवसाराच्यो काळोखांत देंवसार राजवडकी चलयता देखून आमकां काळोख म्हळ्यार भिरांत वय की न्ही दिसा उजवाडा जाल्यार खंय जाल्यार येता आमी एकलीं जाल्यार एकलो जाल्यार सोलून खंय जाल्यार येता काळोखांत येता येता ना बेन दिसता आमकां राती 12 वरां उपरांत वचून तोसना देवाक 12 म्हणी जालें जाल्यार भितर वचून कॉलिंग आयलें देवा मेल्लें एकच बडी मेल्लें समजलें कोणी म्हणी एकलो तुमच्या घरा मुकल्यान एकलो मोडवलो म्हणी ओंड नेलो जाल्यार राती न्ही पुक्कू जावंक थोडी पुक्कूत तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो काळोखाची कामां भिरांतेची काळोख म्हळ्यार आमकां भिरांत आमी पयलीं पुरा काळोखान पुरो येताले हांव आतांची बरी आतां सडाव सगळे मार्गार देगेर लायट आसात पयले लायट नासले पयले आमी सडा वचून सूड काडून येची सूड कोत्ताले मोडलांची सूड भिजोवन येचे मागीर ताका मदें मदें कोट सोडोवचें परतून भुरगीं पेट्टा भिजोवन थोडे फावटी सूड पावसिल्ल्या दिसांनी खंय सूड वचची मोडलां बरो भितात न्ही पोपायच्या दांड्याक तेल घालचें ताका एक सुंडयेक उस्तूर बांदचें बगांचें पेटोवचें
काही थोडे लेंप्याव आसताले लेंप्याव न्ही गी लेंप्याव लाटान म्हणटात लेंप्याव कोणाच्या काही थोडे पटी पयशे आसलेले टॉर्च लायट आसताले बॅटरी सेलांचे येद्यो लांब न्ही गी तातूंत 8 बॅटऱ्यो 12 येद्यो लांब थोडे फावटी पेटना आलेचे मदें टकाटक आलेल्यान बल्ब पेट्टात थोडे फावटी लूज कनेक्शन थोडे बंड्या धाडोवचे बल्ब मागीर पेट्टात मागीर पयलें म्हणचें आड्रे रोसा वसोंक आसा वाती या काले वते सूड नातल्यार दोंदी रेडी करून दवर आमी कितें दवरचें अशें करून दोड पडचें कळ्ळें मागीर ती आमसार बांदून दिली सुडा फुडें अर्द्या वाटेर बुसका मागीर कळोकान सस्पोन येचें कळ्ळें की दुसऱ्या कोणाक आतां मुखार वच रे म्हणचें तूं मुखार जीव धाडा तुका साबोंदी आमी फाटल्यान येता दुसऱ्यान धाडचें बाबाच्यान ते मुखार येतात समा वाट पुणकुलो म्हणल्यार तो वडोवन पयलें तो व्हडलें कळटालें मागीर आमी सेफ बाबाच्यान धाडचें मुखार वचून कोण जबाबदार आमींत फवो ती तयारी करूं ना फवो ती दोंदी जावं दी फवो ती सूड जावं दी फवो ती लेंप्याव जावं दी फवो तो टॉर्च जावं दी टॉर्चान बॅटरी आसा की जावं दी एक पटी बॅटरी घेवन गेल्ली आमी केल्ल्याक वता मासली कातरूं उबेर म्हणटाले उबेर कातरूं मास बट कळ्ळें की ते वचून उदकाक बॅटरी घालतना बॅटरी पेटोवंक पेटना सेल्ला नवेंत गेल्यांत बल्ब घालूंक वतना कोले मनशां म्हणे सेल्ला नवेंत बल्ब नांतना तसली परिस्थिती बुधवंत काय नातल्या तशें जाता थोड्या पटी जिवितान देखून जेजो म्हणटा बुधवंत कायाच्या मनशा बरी उजवाडाच्या मनशा बरी सला बेफिकीर जिवीत जबाबदारी विणे जिवीत जबाबदारी नातलेलें जिवीत घोसपरी जिवीत जिये नाकात तुमी सांपडटले एक दीस उडासतोर संवसारान थोडे चिंतूंक पुरो म्हजे लागीं मस्त आसा सगळें आपणा येयलां सगळें आपणा येयलां म्हजे लागीं पुरो आसा पयशे आसात आस्त आसा बुदीक आसा बायल आसा न्हवरो आसा भुरगीं आसा पूण म्हाका कांय उणें ना म्हणून पूण एक दीस येतलो सर्गेच्या राजांत थंयसर तुका रिजेक्ट करतले कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिवितांत तूं संवसारा विशयान मात्र चिंतलाय तुज्या कुडीच्या तुज्या मास रक्ताच्या ओडण्या प्रमाणे मात्र जेलाय तुज्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवंक चलवलाय सर्गेचें राज सोदूंक चलवलाय कितें बरें कितें वायट तें पारखूंक चलवलाय ती समजोवंक तूं चलवलाय ती बुदवंतकाय तुवें वापरूंक नाय ती जाणवाय तुवें वापरूंक नाय ती जबाबदारी तुवें पाळूंक नाय देखून जाकोब म्हणटा सांत जाकोब बोवा पुरबायर म्हणटा जें कितें तुवें संवसारांत करूंक आसा तें करिनाय जाल्यार तूं अपराधी हांव बापोय जावन म्हजी कितें जबाबदारी पाळूंक आसा ती पाळिना जाल्यार हांव अपराधी हांव ह्या जग जावन म्हजी जबाबदारी कितें पाळूंक आसा ती पाळिना जाल्यार हांव अपराधी हांवें पतीन जावन म्हजी जबाबदारी कितें आसा आवय जावन म्हजी जबाबदारी कितें आसा ती हांव करिना जाल्यार हांव अपराधी हांव पती जावन बापोय जावन कितें करूंक आसा हांव तें करिना जाल्यार हांव अपराधी देखून आमी अपराधी मनीस जावन अपराधी कोणें जावचें काळोखाच्या कामांत मेतेर जाल्ल्यांनी मात अपराधी जावचें अपराधी आमी जावंक नजो आमी उजवाडाची भुरगीं उजवाडाचो देखून सांत पावलो म्हणटा काळोखाच्या कामांक आमी पाड करया देखून काळोखाच्या कामांक पाड करया कित्याक रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो रात काबार जावंक आयली सैतानाची राजवटकी संपोवंक आयली सैतानाची कामां बंद जावंक आयली उजवाडाची कामां जेजूची कामां सुरवात जावचो वेळ सुरू जालो देखून आमी काळोखाच्या कामाक पाड करया आनी उजवाडाची कामां करूंक उजवाडाची कवचां नेश्या आमची साल समकण दिसा उजवाडात जियेतेल्या मनशा बरी साहस जाल्लें जावन आसूं सताचे नितीचे मोगाचे सेवेचे मैपसाचें जिवीत देखून पटार्दपण बेबदेपण पानोत्सव कामाचार बसकळपण झगडीं मोसोर राग द्वेश हे सगळें काळोखाची कामां सांडया जेजू क्रिस्ताक आमचो करून घेवया आनी आमच्या कुडीच्या ओडण्या दादोशी जावची चिंता ह्या फुडें सोडया जबाबदारेचें जिवीत जाणवायेचें जिवीत बुदवंतकायेचें जिवीत तें जियेवया सर्गीचें राज कितें म्हूण सोदया त्या राजा खातीर वा वळखू जायची कृपे दिनी ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया तरी गदेवते आसलो आमचो भवार्थ उक्त्यान सगळीं उसारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सतमंता सर्पद्वेदार बाप तो
सर्गाने दिसत्याने दिसत्या वस्तूंचो रचणार आनी समियाक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवा सकलो स्पुतो सरकाळा आदी बापा तान जल्मला देवा तान देव उजवाडातून उजवाड खरा देवातून विसरलो करो देव तो देवा तान जल्मला तगर सोंगना बापाच्या सई बसून ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशांपासून आनी आमच्या सोडवण्यापासून सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मायेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासून पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला दिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो ताचे दसवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या आसत मानता ईश्वराने जीव दता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एक पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेली सभे सत मानता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विस्वासू रावता आमी येस विस्वासान आनी बावरतान आमची मागणी आमची गरजो आशा तरी देवाच्या पांयांतळा समर्पी बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी सुवार्थेची मोलां उखल दवरूंक तुजे कुरपेक तुज्या पुता क्रिस्ताच्या येण्याक पावती तयारी करूंक आदार दिवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर राजकीय मुखेल्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांचे आनी देशाचे उदरगती खातीर बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां उजवाड लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्त येण्याच्या ह्या काळार आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांनी तशेंच पिरगजेन तुज्या पुता क्रिस्ताचो सुगंध पासारूंक सेवेची कामां हाती धरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उतर प्राय तशेंच पिडे शिडे वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाऊ भयणीक बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान लाभय आनी तांची सेवा साकरी करतल्यांक सुभाम बेसावांनी भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक परगांवांनी वावर करच्या भाऊ भयणीक तांच्या कामांनी भद्रती आनी तृप्ती लाभय कामाचे सोदनेर आशा बरी कामां लाभय आनी कुटुंबाजीनी सुवार्थ करूंक आशेवच्या युवक युवतींक बऱ्यो सैरिक्यो लाभय तशेंच सुवार्थेचे मिसांव मुंदारूंक आमच्या कुटुंबांनी देव आपोणे उबाशे कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या वेदी बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या येण्या खरेपणी तयारी करून सर्गींच्या राजाक लागती जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक आमची काळजां मनां उगड म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक इगडी बोरदोळे दंपी आमच्याच कसकी कर संगतीर मागया जे कोणा मागतान बसला सुगडास कडून तांचे बसोत आमी मागया सर्गींच्या भोवमुखाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां सर्गींचो उजवाड दिला ह्या उजवाडाचो मोग करूंक उजवाडान जिवंक उजवाडाची कामां करूंक मोगाची सेवेची सताची नितीची दोस्कायेची कामां निरंतर आमच्या दिसपडच्या जिवितान करूंक आमी जाणटे आनी बुदवंत जावंक जायची कृपा दी म्हूण मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी काणिको घेऊन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बाबा स्वीकार तूं करी बाबा काणिको घेऊन आमी आयल्या बाबा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो गुर्तो बाबा स्वीकार तूं करी बाबा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार
स्वीकार करू लाभय देणी सर्गिता उदारपणे आम्ही काणी करपिता स्वीकार करू लाभय देणी सर्गिता घे बापा काणी को घे बापा काणी को घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता देव तुका भक्ती पोणासो गुरतो बापा स्वीकार तू करे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देव पामान जात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं देन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें ताचे वरवीं सास्ताची सडवण जोडूंक आमी पावोशें कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आस आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्यासू तो किरकोळ मनशां पळोवन घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सास्ती तरणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं दये धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासयलेलें देणें तुवें बाबान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय आमी ती मिगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्रत्म्याची भोव पवित्र घडी इथें मागता खंडीत आमी घेता उजवाडाची भुरगीं जावं जाणटेकायाची सणवायाची जबाबदारी आसलेलीं भुरगीं जावं चिंवकूच आमी आमकां दार दिवन दी म्हूण मागे बापा करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याचे कुशीने कस्त मरण सोसूंक विचार दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Bawarta song gutu pergetuya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jiwan zala. O Bawarta so gut, ami pergerta, Jesu nuvyavito. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासोनी भक्तीपडी उडास करता आणि जीवित सौंड आणि सोडूनीची कालस तुका समर्पित तुझे मग कार्य का तुझी सभा करूं आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडरग सेवतेल्या आम्हा समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारात विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर लिओम्स पापा पीटर पलोम्स गोडी बापा आणि सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इश्टगती दंतलेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखार मळपळोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरी देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान सुजय भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर्व कडी तुका मारवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मतीन दवरना म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो आमी उजवाडाची भुरगीं जावंच्याक जाण वयाची जाण तिगायची भुरगीं जावंच्याक देवाचो आदार करपा मागोन सुमेन शिकलेले मागणे हात बार सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राम पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुझे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आमक्षेता तशें आमची पदकां बोगोस नेमकां ताळें पडोवं दिनाका पण वाईटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वाईटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिरिशेंतले आमकां निवार दयगुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवो शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिश्ट घाल तुझ्या कुशे प्रमाणे तिका शांती तिने कोटान सांबाळ तूं जे तेनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया इजोनसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली शेळयेची जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केले तें म्हाका तुमी केले म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तें म्हाका तुमी केले
आणि मोठे सवे एकवटान रावा संसारात मोचे काम तुम्ही मुखारून मोरा मोचे खरे पाटलाव जाया हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव तानेलो पेतना पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावांक तुम्ही कितें केले ते म्हाकाच तुम्ही केले. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तू आमकां वंठो दिलाय आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अधीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बळतेल्या देण्या लब्धूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्या मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या हांव वेता तुका अर्घा दिता तुझे नांव गाता पाया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता सदा वाटेन मेटा काडूंक वेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता सदा वाटेन मेटा काडूंक वेता. सोम्या हांव वेता तुका अर्घो दिता तुझे नांव गाता माया मोगन हांव जियेता. भक्तीन मिसान वाटिल्ले जाल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तां देव बरें करूं. सगळीं सांगता मोगाळ पुता सोवे हांव कारमोरी आशीर्वादी आमकां. नमान बाळक जेजू आशीर्वादी रोजारी साहेबिनी सगळीं सांगता भगीन कृष्णाचे करवे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुखाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळक जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सांतावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बाळक जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळक जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजामनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांतांव जायत्या वर्सांतांव प्रत्येक मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी